भायल्या राज्यांतल्यान तशेंच भायल्या देशांतल्यान ड्रग्स गोंयांत येता। फाटल्या 7 ते 8 वर्सांत वेगवेगळ्या तरेचो कोट्यांनी रुपयाचो ड्रग्स नश्ट केला। उच्च न्यायालयाच्या देखरेखी खाला अंमल पदार्थ विरोधी पंगड व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून ड्रग्साचो विलो लायतात, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। ड्रग्स कुंडेच्या बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटात नष्ट करपाची प्रक्रिया करतात। पुलीस जो ड्रग्स जप्त करता ताचे कितें करतात ह्या विशीं बऱ्याच जाणांक प्रश्न आसता, अशें नशा मुक्त भारत अभियानाच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो। तशेंच 2037 पयलीं गोंय नशा मुक्त जातलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। कित्या खातीर म्हाका कळना की आयचो तरणाटो हो ह्या ड्रग्साच्या आहारी वता। जस्ट तुम्ही पळयशात, इट इज अंडर द पियर प्रेशर किंवा आमी जेका म्हणटा किंवा मेंटल टेन्शन किंवा तिसरी गजाल जी आमी म्हणटा की जस्ट ट्राय वन्स, ह्या एका गजाली खातीर आमी म्हणटा की जस्ट ट्राय वन्स ही गजाल जे करतात ती सुरवात ही थंयच्यान जाता। सुरवात ही मेंटल प्रेशरा वयल्यान जाता, सुरवात ही पियर प्रेशरा वयल्यान जाता। पण ह्या खंयच्याच गजालीक बळी न पडटा आमी सगळ्या जाणांनी एक म्हणजे शपथ घेवपाची गरज आसा। आपूण ह्या ड्रग्सा खातीर केन्ना आपडचो ना किंवा ड्रग्साक केन्ना आपूण घेवचो ना किंवा ड्रग्स जर दुसरो घेता आसत जाल्यार ती मेसेज आपूण पुलिसा पर्यंत किंवा कन्सर्न व्यक्तीच्या पर्यंत दितलो हाजी आमी शपथ घेवपाची गरज आसा। किंवा ड्रग्स हो भायल्या राज्यांतल्यान भायल्या देशांतल्यान एकदा गोंयांत वेगवेगळ्या मार्गांनी येता। एंटी नार्कोटीक सेल डिपार्टमेंट हे खूब मोठ्या प्रमाणात ह्यो केसीस ट्रॅक डावन करपाचें काम हे सातत्यान तुमी पळयता आसतले। फाटल्या 7 ते 8 वर्साच्या भितर खूब मोठ्या प्रमाणात हांव पळयता की हांवें लागच्यान पळयना की क्रोर्स ऑफ रुपीजचो ड्रग्स आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचो ड्रग्स हो हांगासर आमी नश्ट करून उडयता आसतना पळयला। हांव मुद्दामून सांगता, जो ड्रग्स आमी सीज करता तो ड्रग्स आमी आमच्या बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एट आपल्या कुडे हांगासर आसा, त्या कुडे प्लांटांतल्यान तो ड्रग्स हो नश्ट करपाची प्रक्रिया ही व्हर्च्युअली आणि क्लियर कट, कारण बऱ्याच जाणांचो प्रश्न आसता की पुलीस ड्रग्स सीज करता ताजे मागीर तुमी कितें करता। पुलीस ड्रग्स जो सीज करता इट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, हायकोर्ट, जे तेजे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून आमी तेजे कोर्टाक धाडचे पडटा। ते व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून आमी कोर्टाक धाडटा, म्हणून तोय बी नश्ट करपाचें काम जे आसा हे म्हणजे एंटी नार्कोटीक सेल हे डिपार्टमेंट सातत्यान करता। हांव स्वता 2 फावटी हे ड्रग्स नश्ट करता थंयसर हांव प्रेजेंट रावला, सो मेसेज शूड क्लियर, कारण आमच्या भुरग्यांच्या मदीं अशा पद्दतीचे आमी ड्रग्स जे सीज करता ते नश्ट करून उडोवपाचें काम हे आमच्या सरकारान सातत्यान केलां। की नशामुक्त गोवा जो आसा तो 2037च्या पयलीं जातलो। एक सुद्धा गोंयकार भुरगो हो आमचो जो आसा तो ह्या खंयच्याच म्हणजे ड्रग्सा खातीर बळी पडचो ना।